लकीली फॉर गोवा गोंय म्हणून आमच्या सुदैवान आम्ही ल्हान स्टेट आणि बरी लिटरेट स्टेट ना सीएम गोंयान कचऱ्याचे वाडटे प्रमाण पळयत जाल्यार आमी लिटरेट स्टेट काय लिटरिंग स्टेट हेच कळना. जस्ट इमॅजिन. नावेली खंय धिऱ्यो जावपाच्यो आसल्यो. भरपूर लोक जमलेलो खंय. बैलांची वाट पळयताले. एक फायटर बैल ऑलरेडी ग्राउंडार पावलेलो आनी दुसऱ्या फायटर बैलाची लोक वाट पळयताले. पण आकांत जालो. आसमान टूट पड़ा मरे, बादल गरजा, बिजली चमकी, धरती फट गई, भूकंप बाढ़ हो गया. दुसऱ्या बैलाक पुलिसांनी वाटेर रिक्षेन हाडटाना धरलो मरे. शी अशें म्हणून जावप. पिक्चरांनी हरशीं पुलीस टायमार पावना, पण हांगासर कितें घडच्या पयलींच पावली अशें साश्टीचो लोक म्हणटा. गोंयकार दोन गजाली शिवाय कसोच रावूं शकना. 2 in 1 स्टिरियो आनी दुसरे धिरियो. की थर्ड फ्रंट जो तयार करता, थर्ड फ्रंटाक एंटायर फायनान्स आनी फंडींग भाजपा करता इनडायरेक्टली, की तांचे अगेन्स्ट जे भाजपाचे वोट्स आसा सरकाराचे अगेन्स्ट ते डिवायड जावचे म्हणून आनी भाजपा परत सत्तेर उरची म्हणून. हें जें कितें कवठणकर उलयला पळय आतां तें खरें काय फट तें मागीर कळटलें एक दीस. पण थर्ड फ्रंटाचेर सद्या BJP, MGP आनी खुद्द इंडिपेंडंट MLAs नरोवा दी कुंजरोवा करता सद्या. चेंज द बॅकड्रॉप प्लीज. सीएम एक विचारपाचें आसलें. 8-9 महिने 8 महिने हांव राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून पदभार सांबाळटा. मागीर खाजयता कित्याक सर तुमी अशें? मग रोहन म्हटलें की बरी याद केली. रोहन खंवटे इंडिपेंडंट काय थर्ड फ्रंट काय काँग्रेस काय भितरल्या भितर BJP? परवरचो आमदार खंवटे कोणा बरोबर आसा? गेला रोहन कोणी कडे. परवरचो आमदार कोणा बरोबर आसा? परवरीचो आमदार सरकारात आसा की ना, कोलमूडचो आमदार सरकारात आसा की ना, म्हापशाचो आमदार सरकारात आसा की ना, मडगांवचो आमदार सरकारात आसा की ना, ताळगांवचो आमदार सरकारात आसा की ना. ताळगांवचो आमदार आसा सरकारान, ते सगळ्यांक खबर आसा. बट हू इज रोहन खंवटे? इंडिपेंडंट ऑर थर्ड फ्रंट? आमदार बाबुराव खंवटे. अशें करनाका सीएम. सगळ्या फुडें पांय डायरेक्ट उडोवप कितें? ती उडयत जाल्यार सॉलिड म्हणजे विकेट उडयता सीएम. पण म्हाका सांग, तो BJPक सपोर्ट करता म्हणटालो न्ही असेंब्ली इलेक्शना उपरांत बी. तो केन्ना केन्ना सपोर्ट करता म्हणटा, केन्ना केन्ना ना म्हणटा. कितेंय तरी आसलें. आनी खंय आसचें. हे विजय सरदेसाय थारायतलो. बरें, थर्ड फ्रंटाचो तुमकां पर्रीकराक, सतीश दोंडाक आमकां सगळ्यांक त्रास जाता. जस्ट इमॅजिन. अशें बरें, सुदीन बाब, थर्ड फ्रंटाची पायाभरणी केन्ना जातली? साधारण येता ते ऑगस्ट पर्यंत. श्रावण म्हयनो कितें सुतोवाट सामकें कित्याक. बरें, MGP मडगांव आनी नावेली कॅन्डिडेट घालत जाल्यार कितलेशे कोटी मोडचे पडटले? मडगांव 220, नावेली 120. बाप रे, कितलो पयसो जाय न्ही इलेक्शन जिखपाक. आतां सादें सुद्दां न्हू. अरे हांगा पंचायतीचे इलेक्शन वता 1.5 कोटी 2 कोटी. आनी म्हाका एक सांगा सुदीन बाब, शिरोडा सीट जिखपाक कितले जाय पडटले तुमकां? 280 कोटी. बाप रे. आनी काणकोण 250 कोटी. पण एलायन्साच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर दोळो दवरप म्हटल्यार आनी आपूण ती जिखपा खातीर कोटीचे कोटी मोडटलो. हे सांगतना तुमकां अशें वायट दिसना? जिवाक खंय तरी भितरच्यान अशें कोंसेसांव तुमचें वायट दिसना? हे सांगता आसतना म्हाका आनीक उमेद जाता. रोहन, परवरी कितें करची? मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी करची. मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी करची काय मॉडेल्साची कॉन्स्टिट्युएन्सी करची? म्हणजे मॉडेल्सूच कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक करपाक जाय? अरे तुम्ही कामत कॉन्स्टिट्युएन्सी करा, तुम्ही अडवल पालकर कॉन्स्टिट्युएन्सी करा, तुम्ही घेरा कॉन्स्टिट्युएन्सी करा, तुम्ही डुकळे कॉन्स्टिट्युएन्सी करा. मॉडेल्सूच कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे कळना म्हाका. जस्ट इमॅजिन. फायनली चेतन देसाय आणि डॉक्टर साळकर यांच्या भितर समीट जालो.
कॉम्प्रमायज जाले, तडजोड जाली, पण ती कशी जाली? आमी आयकलां की सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय मदीं पडलो खंय आनी तेणें खंय बरे भशेन दोगांकूय बरे भशेन समजयलें खंय तुमचें कितें चल्लां बरे भशेन GCA चलयतले काय हांव मदीं पडूं? भुरग्यापणां चल्ल्या सगळीं, दोगूय बरे भशेन रावा, ना जाल्यार सरकार GCA ओवरटेक करतली, कळ्ळें मरे? GCA गव्हर्मेंटान ओवरटेक केल्यार एडमिनिस्ट्रेटर हांवूच न्ही मागीर. सुभाष फळदेसाय दमदाटी करता, डॅरिंग तो फायटरमॅन सांगेचो, झगडी बी जाल्यार तो मदीं पडटा, कांसुलार सुद्दां वाजोवपाक फाटी ना. पण दिगंबर कामत तसो ना. तो अशें केस्तांवां झगडी जाता पळय तेन्ना कितें करता खबर आहा? शी शी वयता थंय झगड्यो, केस्तांवां, रक्तपात, मारधाड, जीव विटलो म्हजो. पॉलिटिक्स सोडल्यार बरें काय कितें? रिजायन केल्यार बरें आयजूच. Just imagine. विश्वास MGPचो दीपक ढवळीकर, तुमच्या पार्टीचो अलायन्स पार्टनर MLA दीपक ढवळीकर, प्रियोड मतदारसंघाचो आमदार दीपक ढवळीकर. आम्ही युतीत काम केलें म्हणून तो आमदार जावपाक पावलो. फुडें 2017 आसा, तेका पोपट खंय खंय आसा काय ना त्या 2017 पळयता. त्या पिंजऱ्यान घालता आमी. Just imagine. With third front in news, Congress legislator party will corner the Parsikal-led government and is sharpening its attack for the upcoming assembly session. The legislature wing of Congress with 5 MLAs met under the leadership of Pratap Singh Rane on Wednesday. देवा, रेजिनाल्ड बाबा कितें हारयला तुम्ही असेंब्ली सेशना खातीर? We have decided to raise issues. वी म्हणजे कोण? Opposition पडे हा. ओपोजिशन आहा तर? सॉरी ओपोजिशन म्हणजे स्टेट काँग्रेस. As it is, the whole state is saying there is no opposition to them. ना रे. We don't say रे like that. You tell. पुढे सांग तू. You are the principal opposition party मरे. Second, the opposition leader said we will go forcefully against the BJP. सॉरी देवा, BJPचेर तुटोन पळया अशें ओपोजिशन लिडर प्रताप सिंग राणेन सांगलें. आनी कशें सांगलें काय ते देवा? आमी BJPचेर तुटोन पडोया, तांकां नाकी नो हाडया आनी तेंचेर प्रश्नांचो भडीमार करुया आनी CMाक कॉर्नर करुया. हांव तुजेर एक मूठ मारतलो, तेजे हातपाय तोडून उडोवपाक जाय आनी म्हाज्या कडेन पंगा घेवं नाका. आमी पाकिस्तानाचेर अटॅक करून मिसायल सोडून सगळे अशे वॉर करपाक जाय. एवढो बाय सम न्युक्लियर वेपन्स. सॉरी फुडें सांग. And याद जायना? आसूं. ओके. This executive CLP meeting was attended by you and Pratap Singh Rane or yeah, there were other leaders also. अदर लिडर्स कोण उरले रे? कोण उरले रे अदर लिडर्स? अदर कोण उरले? अरे तू चल्लो फ्रंट, थर्ड फ्रंटान मरे. मोवीन ऑलरेडी BJP म्हणून फामाद. बाबूश मनसरात त्याच वाटेर उरलो कोण रे अदर लिडर्स? बेश्ट कित्याक? बरें म्हाका एक सांग, आतां हें ODP ओपन करून ते कितें तरी करपाक सोदतात. जाय तें करूं सोदतात ते. जाय तें कळ्ळें आमकां तुज्या ह्या आन्सरान. पण रेजिनाल्ड, some people know they say bad things to me because of my program Just Imagine. Ultimately, people are watching you. But I'm afraid of this government. CM is good, but some people know I'm like afraid of from this government. I'm afraid. Today, I am telling this government also. People are watching you. The TV, everybody is watching you. Everybody is watching me. Oh, thank you so much. Alex Reginald is the best MLA. He is the best boy. He has a big heart because he is a big man. Sorry. अरे big man just a big heart.
बरें बिफोर ही गेट्स एंग्री लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. Just imagine.